ऊस उत्पादक फार्मर्स तांची एक काल मिटींग जाली धारबांदोरा संजीवनी हातूंत आनी ह्या मिटिंगे भितर तांणी जे रेझोल्यूशन पास केलें की त्या रेझोल्यूशना भितर तांणी सांगलें की नरेन सावयकर जे शुगरकेन फॅसिलिटेशन कमिटीचे अध्यक्ष आशिल्ले 3 वर्सां पयलींच्यान तांकां काडून उडोवचे आनी हो प्रस्ताव सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या म्हऱ्या पावोवचो. आमी सांगपाक सोदता की कालची जी ऊस उत्पादक शेतकरी जे मोजकेच शेतकरी आशिल्ले, सगळे शेतकरी नाशिल्ले, तांची जी मिटींग आशिल्ली ही प्री प्लॅन शॉट बाय बीजेपी गव्हर्नमेंट आनी तांचो जो अजेंडा किंवा तांणी जे रेझोल्यूशन पास केलां की नरेन सावयकराक रिमूव करचो 3 वर्सां, इट इज जस्ट ओन्ली बिकॉज नरेन सावयकराक सेफ एक्झिट दिवची. लोकसभेचे इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी मे बी ते ही वील बी द प्रोबेबल कॅन्डिडेट ऑफ साऊथ गोवा. सो ह्या वेळार हो इश्यूचो ताजेर भडीमार जावचो न्ही आनी बीजेपीची मेन म्हणल्यार वोट बँक शाबूत उरची हाजे खातीर केल्ली सगळी टॅक्टीक. सो नेक्स्ट तांची स्क्रिप्ट हांव तुमकां सांगता. फुडली स्क्रिप्ट अशी आसतली की काल हो प्रस्ताव गेला, आज मे बी न्यूजान कवर केला आसतलो, आज नाजाल्यार फाल्यां नरेन सावयकर स्वता प्रेस घेतलो आनी मे बी तो स्वता जावन रिजायन जातलो. कारण हे ताजे आयची पयली खेप न्ही. हांव तुमकां याद करून दिवपाक सोदतां 2012 अशीच नरेन सावयकराच्या अध्यक्षते खाला एक समिती नेमिल्ली एग्रीकल्चर पॉलिसी डिसायड करपा खातीर आनी त्या वेळार अशेंच लोकसभेचे इलेक्शन लागीं पावलें. त्या वेळार नरेन सावयकर स्वता जावन रिजायन जाले आनी त्या दिसाच्यान 2012 नंतर ते आज 2023 जवळ मोर दॅन 10 इयर्स जाली. आज म्हणल्यार ती पॉलिसी जी एग्रीकल्चर पॉलिसी येवपाक जाय जाली, आज म्हणल्यार जाली ना. त्या मजगतीक 3 एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाले. 2012 रमेश तवडकर ज्यांनी ही समिती नेमली, ताजे नंतर 2017 विजय सरदेसाय जाले, आता 2023 रवी नाईक आसा आनी आता तांणी सांगला की परत अध्यक्ष नेमतले. सो हीच जी स्टोरी आसा ही रिपीट जाता. कित्याक 29 ऑक्टोबर 2020 ह्या रोजी सरकारान शुगरकेन फॅसिलिटेशन कमिटी नेमली. कित्याक शुगरकेन फार्मर्साचे इश्यूज तशेंच शुगरकेन फॅक्टरी जावपाची काय इथेनॉल फॅक्टरी हे जावपाची जबाबदारी ह्या कमिटी कडेन दिली. ताजे नंतर तांणी एक स्कीम लॉन्च केली. जे शेतकरी आसा हे बंद संजीवनी फॅक्टरी बंद जाल्ले कारणान तांकां त्रास जावचो न्ही म्हणून सरकारान सांगलें की आमी तुमकां कंपेन्सेशन दिता. पयली वर्सा तांणी सांगलें 3000 जे 5 वर्सांचे तुमचे एवरेज एक शेतकऱ्याले टनेज एवरेज काडटले आनी त्या प्रमाणे आमी त्या शेतकऱ्याक कंपेन्सेशन दितले. पयली वर्सा 3000 पर टन, दुसरी वर्सा 2800, 2600 अशे 5 वर्सां 2200 म्हणल्यार दितले. ते इतले सांगले आनी ताजे नंतर रोखडेच तांणी एक अंडरटेकिंगूच सायन करून घेतले की फाल्यां जर मदीं ही स्कीम तुमी बंद केली जाल्यार तुमी आमकां विचारपा ना. आनी हे शेतकऱ्यांनी त्या वेळार मजबुरीन सायनूय केले. फार्मराची स्थिती कितें आसा, तांची एग्रीकल्चर पॉलिसी कितें आसा, ते एक बडायो वयले वयर मारतात, पॉलिसी करता, पूण ताजे नंतर ग्राउंड फिल्डार हे गेले काय कितें. आज नरेन सावयकर वचून खंयच्या शेतकऱ्या कडेन उलयला. इतले फाटल्या दिसांनी मिडियार येता, इवन थोडे मिडियान ताका क्वेश्चनूय केले. हांवें तांणी म्हाका रिकॉर्डिंग केलें, तेन्ना तो सांगता सरळ की ते कॉन्ट्रॅक्टरान जे कितें व्हेलां ते ताजे पर्सनल, तातूंत भितर आपूण ना. हाजो आन्सर हे कितें तुमी तांकां सांगता रोय आनी ते तांणी भरप, हे खंयचे हे म्हणजे आज कित्याचेर सरकार शेतकऱ्याचे तुमचे हे ना, कंट्रोल ना, कॉन्ट्रॅक्टराचे ना, म्हणजे तुमकां जाय ती मनमानी तुमी करपाची. सो आमकां सरकारा कडल्यान तशेंच नरेन सावयकरा कडल्यान हाजेर आन्सर जाय आनी आमकां जाय की 3 वर्सां भितर हे जो कितें गोडबंगाल जाला, हे हातूंत भितर स्कॅम जाला, ताजी इन्क्वायरी बसोवची. जो आयेतीन मास्कारेनास म्हण ताणें कॉन्ट्रॅक्ट कसो व्हेलो, इतले सगळ्याचे ताजी ते मालमत्ता ईडी चौकशी ताजेर जावची, ताजे व्हिजिलन्स इन्क्वायरी बसोवची आनी ताणें कित्याक अशी ही गफलत केली. एक रेट आसतना शेतकऱ्यांक कोविडचो माल कित्याक दिलो, थोडे शेतकऱ्यांक अजून पयशेय मेळूना. सो हे कित्याक जाला. सो हो विचार सरकारान करचो अशी आमची मागणी आसा.
तरी पूण आमी बसची ना. आमी जर तर हातूंतल्यान सरकार जर कांय करना, आमचे हें आसा की आमी कोर्टाक वचून हाचेर रितसर न्याय मागतली.